2023-24 अबकारी खात्यान 900 कोटी रुपया जोडल्यात. टार्गेटा परत 7.3% मायस. हो चार्ट पळयात. 2021-22 650.8 कोटी. 2022-23 665.84 कोटी. 2023-24 900.18 कोटी. ह्या वर्षाची येणावळ पळोवन आता खात्यान 2024-25 खातीर 975 कोटी टार्गेट दवरला. ह्या वर्सा अबकारी खात्यान एकूण 440 नवीन एक्सायज लायसन्सां दिली. ही रिटेल आणि होलसेल धंद्या खातीर दिल्यात. तशेंच 4 नवीन एस्टॅब्लिशमेंटांक लायसन्सां म्हळ्यार उत्पादना खातीर परवानगी दिला. 2011-12 अबकारी खात्याची येणावळ 182 कोटी मेरेन येताली. 10 ते 15% वाडली. ही येणावळ 2017-18 वर्सा एकदम 27% वाढून 410 कोटीचेर पावली. 2018-19 ती 478 कोटीचेर पावली. 2021-22 वर्सा सगळ्यांत चड 650 कोटी ह्या खात्यांतल्यान आयले. वाड वट्ट 26%. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.